स्किमी हा जसे आता डायरेक्टरान सांगला सोशल वेलफेअराचे कितकेशे स्किमी आसा आणि त्याचो फायदो आमच्या सगळ्या बिचोले मतदारसंघाच्या सगळ्या आमच्या भावा भयणींक जावपाक जावो। अटल आसरा म्हटल्यार प्रत्येकाक दिसता की आपले एक बारीकशे घर आसचे स्वताचे असे, म्हणून सरकारान हे एक स्कीम काडलेली ह्या पयलीं सुद्दां आसली आणि आता ही अटल आश्रमची मातशी पयलीं तितून खूबशे कटकटी आसल्यो, पूण आता सरकारान हितून खूबशे सुटसुटीतपणां केल्ली आहा आनी जेंचे पेंडींग आसा तेंचे आता डायरेक्टरान सांगल्या त्या प्रमाणे सगळ्यांक जे अटल आसरा योजनेचो सगळ्यांक फायदो जातलो। पयल्याच भारतीय जनता पार्टीचे सरकार खूप फावटी लोकांक कशें दिसता आमी सरकार तुमच्या दारी म्हणजे सरकार बेश्टो एक शो करून येयल्ल्या भशेन दिसता। आज तुमकां खरोखर सांगता हो जो कॅम्प आसा हो स्पेशालिटी कॅम्प आसा। स्पेशालिटी कॅम्प म्हणजे कितें, दोळ्याचो बी कॅम्प तसो म्हणटात तसो न्ही, हो जो कॅम्प आसा फक्त अटल आसरा खातीर आसा। आनी हाचो धैर्य कितें आसा, आमच्या डायरेक्टरान सांगला की तुमकां खूप फावटी कितें आसता मामलेदारा कडल्यान रिपोर्ट आहा, व्हिडिओ कडल्यान रिपोर्ट आहा, झेरॉक्स मशीन ना, प्रिंटिंग मशीन ना, पण आज जर पळयशात सगळे गोष्टी आमच्या हांगा आसात। मामलेदार आसा, डेप्युटी आमचे डायरेक्टर आसा, डेप्युटी सगळे ऑफिसर आसात। हांव रिक्वेस्ट करता सगळ्या लोकांक की ह्या संधीचो बऱ्यांतलो बरो फायदो घेयात। नाल्यार केन्ना केन्ना म्हणटा व्हिडिओ सर्टिफिकेट दिना आनी कोण दिना, झेरॉक्स मशीन जाय, सगळी तयारी केल्ली आसा। हे करपा मात्र हेतूच इतको खूप दीस पयलीं लोक येताले आनी आमची 1 वर्स जाली जावंक ना, मागीर आमी मुख्यमंत्र्याच्या कानार घातले, मंत्र्याच्या कानार घातले। मंत्री आमचो इतलो एग्रेसिव्ह आसा की अशें जर आसा जाल्यार आमी गांवांनी घेवया म्हणपा लागलो आनी त्या निमतान आमी एक कॅम्प केलो। आमचो एकच हेतू आसा की सगळे तुमचे फायली जाता तितले जर तुमचे पेपर आसा जाल्यार सगळे आयचे आज आमी क्लियर करतले आनी त्याच्याय फुडें सांगता जर क्लियर जाले पूण आमी 32 कोटी हे केले, म्हाज्याच मदत कितलेशे केले। हांव तुमकां प्रॉमिस करता म्हणजे म्हाका मंत्र्यान प्रॉमिस दिला म्हणून सांगता फुडल्या 15 ते म्हयन्यान तुमचे सगळ्यांचे पयशे तुमच्या अकाउंटार येतले। एकच रिक्वेस्ट आसतली की ते पयशे तुम्ही तुमचे बरोबर आमच्या डायरेक्टरान सांगले तशे घराक वापरात, ह्या स्किमीचो फायदो घेयात। आणि ॲज युजुअल कशें आसता आमच्याकडे कितेंय जर केले जाल्यार स्किमीक सुद्दां लोक राजकारण करतात, ते करू नाकात, लोकांक फायदो घेवन दियात। ह्या ऑफिसान करपाचो एकमेव हेतू इतकोच आशिल्लो तर ह्या ऑफिसान हांगा झेरॉक्स मशीन, प्रिंटिंग मशीन सगळी आसात, सो ती आनी आमकां भायर वचोंक ना जाल्यार आमच्या लोकांक सांगले झेरॉक्स काड खंय तरी सोदीत गेले आनी ते करपाक जायना इतलेच। हे जे आमी सगळे हे जे करता हे आमदार म्हणून आमी हांव कित्याक करता तर म्हाका आमच्या लोकांचे सगळ्यांचे आनी अटल आश्रम कोणाक हे बाबा गरीब धाकट्या लोकांक ताका कितले त्रास जातात तुका आमकां एक वेळ ओके आसतले पूण गरीब धाकट्या लोकांक 1.5 लाख दिताले सायब, 1.5 लाख इज अ बीग अमाउंट तुका न्ही, व्हडलो अमाउंट आसा तो। सो त्या गरिबांक तरी राजकारण करपाक म्हाजो एक प्युअर हेतू इतलोच आशिल्लो की लोकांचे स्किमी बेगीन क्लियर जावच्यो म्हणून हांव मिनिस्टरा फाटल्यान धाडलो।